विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी मडगांवां मोती दोंगरार 50 खाटींची क्षमता आशिल्ल्या आयुष हॉस्पिटलाचो बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या सुवाळ्याक थळावो आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। नवीन ऍड करपाक काय ना जुने सोने म्हणतात त्या पद्धतीने आयुर्वेद आणि इतर जो बाबी युनानी असतली आयुर्वेद असतलो सिद्ध असतली पॅथी जो आसा अजूनही तितक्योच पॉवरफुल आसात परंतु आमचे ते दुर्लक्ष झाले ते आज काम पुढे वता। आम्ही म्हटलं की आज जरी ही पॅथी इतक्या वर्षाची आयली आणि रिसर्च ताचेर असले परंतु आज आमी जगान नव्हतं हिंदुस्थानातच नाही त्यामुळे रिसर्च आम्ही रिसर्चचे फोकस दिला आणि आज जशा हॉस्पिटल करतात त्या पद्धतीने इन्फ्रास्ट्रक्चर झाल्याशिवाय आम्ही सांगतात तुम्ही वापर करा पण खंय वचात आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर नाका हॉस्पिटल नाका आणि अशा पद्धतीने आम्ही रिसर्च सेंटर्स आणि हॉस्पिटल आणि एक्सटर्नल इन्स्टिट्यूट अशा पद्धतीने आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिसर्चेर भर दिलो। जवळजवळ आयुर्वेदात जवळजवळ आमची 30 रिसर्च सेंटर देशभरात केले आयुर्वेदात होमिओपॅथी जवळजवळ 22 रिसर्च सेंटर केली कारण रिसर्चचे काम बऱ्या जोरान चालू आसा तातूंतल्यान आम्ही जुने रिसर्च करतात तसे नवीन जो मेडिसिनचे जातात जे कशा पद्धतीने कॉम्बिनेशन करून लोकांक बऱ्या मेडिसिन पावपाचें काम जे आसा अशे पद्धतीने सगळे क्षेत्रांत रिसर्चाचें काम आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर पयले 2017 दिल्ली ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद म्हणजे एम्साच्या धर्तीचेर सगळ्या रोगांचे रिसर्च करून जसे एम्स आमी अमरावतीन आसात त्या स्थळाचेर आमी सुरू केले 2017 आणि म्हाका सांगपाक हे दिसता की सगळ्या रोगाचे ते निदान जाता सगळे तरेचे फॅसिलिटी थंय आसात। हळूहळू आयुर्वेदाकडे लोकांचो पळोवपाची नदर आनी दृश्टिकोन बदलपाक लागला। पयलीं जशें आयुर्वेद आशिल्लें की आयुर्वेदा म्हणजे स्नाप देखून वचन आशिल्लें आनी एलोपॅथी कडेन क्रुसीन तेंकां तकली बेगीन बरी जाता बेगीन बरी जाता पूण आतां लोकांक लक्षांत येवपाक लागलें की आयुर्वेदांतल्यान एक सस्टेनेबल अशा पद्दतीचो कोर्स आसा की तातूंतल्यान मनीस बरो जावपाचो ताकद त्या आयुर्वेदा भितर आसा आणि त्या पद्धतीन म्हणजे हे काम चालू झाले आसा बरी गजाल आसा। सॅनिटोरियम म्हणजे वसागो मातसो वयर मडगांवांतल्या वयल्या घराचेर आसा मोती हिलाचेर आसा आणि ह्या जाग्यार टीबी सॅनिटोरियमाक लागून हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर एका तेंपार चलतालें आतां ताजें हें कमी जालें टीबी ताचो कंट्रोल आहे पूण हवे खातीर हवेशीर अशा वातावरणांत ह्या प्रकल्पाची आज हांगा सुरवात जाता ही अत्यंत आनंदाची गजाल। म्हाका दिसता आयुर्वेदा one of the best medicines in the world अशा हळूहळू चलपाक लागला। काल एक आर्टिकल काल एक पिरामिड न्यूजपेपर आर्टिकल होते की केरळाचो हेल्थ मिनिस्टर अमेरिकेक बॉस्टन आणि न्यू जर्सी अशा ठिकाणी आपले आयुर्वेदा ब्रँड प्रोपॅगेट करपा खातीर मिटिंग्स घेतात आणि ताका मोठ्या प्रमाणाचेर अमेरिकन लोकांचो पाठिंबो मेळटा। दॅट मीन्स ही इज ट्रायिंग टू प्रमोट मेडिकल टुरिझम विथ स्पेसिफिक स्ट्रेस ऑन आयुर्वेदा फॉर इंडियन मेडिसिन। इंटिग्रेटेड आयुष्याचे एक बऱ्यापैकी हॉस्पिटल तयार जाता आणि ते ताजो आमकां पुरेपूर फायदो घेवपाक मेळटा हाजे खातीर तांकां परबी दिता। हांव एक एलोपॅथीक स्ट्रिमाचें डॉक्टर तरी सुद्दां म्हाका आज अशें दिसता की जर आमचे इंडियेक जी पळय एक खूब बरी नॉलेज आसा आयुर्वेदा आनी होमिओपॅथी जे जगभरले लोक वापरतात पूण आमच्या इंडियेक ते कमी प्रमाणात वापरतात ताचे आणि जर एक एलोपॅथीचे जर अशें एक सुंदरशें जर इंटेग्रेशन जालें जाल्यार ताजो जरूर लोकांक फायदोच जातलो।